जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप। आजूनय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुडोन करून, हासकार सुस्कार सोडून, सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात। तुमच्या आंगुस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुचार, व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दयाळ काळजाचो, खास लायल्या पर्यान आपुणूच चुचुरता। कोण जाणो जायत, तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत। सियोनांत एक तुतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जमात बोरात, पुर्चेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात। जाणट्यांची जमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळकांक पर्यान, न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज, आंगणा आनी वेदी मदें यादनिकांनी, सर्वेस्पराच्या मुंड्यारांनी रुडोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा, तुजे पोरकेक बोगोस, तुजे दायज केन्नाचो माल जावंक निर्मू नाका। ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका। तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मदें कित्याक म्हणटली? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेची काकलूत केली। देवाचें उतर हें, देवाचें बोड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागताव। काकलूचारा देवा काकलूत करून दाखय, बोव कोनवाड्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय। पातकांचे खोट धुवन म्हाका नितळ तूं कर, रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर। जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागताव। म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां, सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता। तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला, तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां। जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागताव। निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या, थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका। तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका, तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका। जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागताव। तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं, उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ। पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा, तुजी सोर्शी पातकी परतून येतले सायबा। जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागताव। पागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें दुसरे चिटीवेलें वाचप। भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो मारता। क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात। जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो। आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारताव। तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात,
कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीचो करुण्यो मनशा हुजीर करिना जावंक चोत्राय दोरात, नाजाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळच्या खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं धर्मदान दिताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजे धर्मान गुपीत जावंक जाय आनी जो गुपीत केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें करताय तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाका. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपले उपरांत थंय गुप्ती आसता तुज्या बापाक मागणें कर. आनी जो गुप्तीन केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं प्रार्थना करताय तेन्ना विदेशां परी जावं नाकात. उतरांचो बोबाड करूं नाका. आपले मागणें आयकूंक येतलें म्हूण तीं समजतात. तूं तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी ताचे लागीं मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगूस. आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षितात जाल्यार तुमचो स्वर्गींचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमचोय चुकी बक्षिचो ना. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खुंटीचें रूप तुमी घेवन न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवन तीं आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलोले तुज्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी जो गुप्तीन केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी जो गुप्तीन केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बेयाड, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. नियाळाक आदार. प्राचीत काळ आमकां देवा लागीं परतून येवंक एक आमंत्रण. आमी सगळीं पातकी, सोंसोत आनी पातकांत बुडल्यांत. ह्या काळांत आमकां ही एक संदी पातकांतली भायर सरूंक, जशे भाशेन पावलू कोरिंथकारांक विनोदी करता, देवाचे वेंगेन परतून येवंक आमकांय सगळ्यांक देवा लागीं परतून येवंक ही एक संदी. प्राचीत काळार आमी उपास करता,
कित्याक आमी पातकी आनी आमच्या पातक्यांचें आमी दूख धरता. हे आमच्या पातकां लागून देवाचो पूत जेजू खुर्सार मेलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशेंय मेळटा, तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोंतींचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपले तोंडार काळोख घालतात. उपास करतात ताणें कोणाकूच दाखोवंक न्हय. तो उपास जावन दी आपलोच मोग देवा बापासोय. तो उपास करून जर आमी कांय दुडू एकठांय केले ते गरिबांक वांटूंक गरज. उपवास फकत पोटा विशीं जावं न्हय, पूण जावन दी वायट उतरां आनी वायट करण्यो करपाच्यो सोडूंक. आमी हें सगळें फक्त प्राचीत काळार न्हय, पूण सदां काळ सांबाळूंक जर हें आमी सगळें करूंक पावलीं तर शुभ वेळार देव आमचो उलो आयकतलो आनी थारोवण्याच्या वेळार आमकां वळखतलो आनी आदार दितलो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमी आमचें जिवीत सदां काळ पातकांतलीं न्हसरूंक वावुरया.